तर असा आगे मुझे माय पेद्रू पडलो बायन हे पळय आगे मुझे माय आणि पेद्रू पडलो बायन हे पळयला तुम्ही आता सगळे जाण पळय आसा एक्स एम पी सावयकर जावं आमचो चीफ मिनिस्टर आणि कोण कोण सांगतात ती स्मृती गांवकर आसा पळय कृती परवरी धरल्या पळय ती आमच्या पार्टीची न्हू म्हणून बाबा तशें केक कापपाक हेका कित्याक व्हेल्लो कोण पेद्रू या पेद्रून हांव तो न्हूच असो म्हणपी हो पेद्रू बरो नेटान तेच्या वांगडा फोटो काडटा ही तुमच्या पार्टीत आसलेली तेन्ना पासून काम करताली आसतली पैसे घेताली आसतली 1.5 करोड आता अजून तरी कोण भायर सरूंक ना भायर जर सरीत कोट्यांनी पैशांचो यांच्यानी व्यवहार केला आणि यांका कित्याक गट्स येयला तुम्ही पळयल्या हेतून हांगा चीफ आमचो एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर तेज्या सुद्धा फाटल्यान तेजो फोटो आसा हे फोटो व्हायरल जातात कोणा कोणा MLA वांगडा मिनिस्टर वांगडा फोटो पळय यांच्यानी हे केल्या ते व्हायरल जाता आणि कारण कित्याक तेका की ह्या लोकांनी तुमचो पार्टीच्याच नावांनी आज 10 वर्सां तुमच्या वांगडा पार्टी वांगडा काम करून ह्या लोकांनी हे सगळे रॅकेट केल्ल्या आणि वो आता म्हणटलो हांव तो न्हूच म्हणटलो असलो हो पेद्रू तेका ऑलरेडी सावयकरान सांगला की आमच्या पार्टीचे नाव म्हणून आमचे चीफ मिनिस्टर म्हणटा की आमचे कडेन 5,000 कितें तरी कार्यकर्ते आहा म्हणून 5,000 कार्यकर्ते का 5 लाख कार्यकर्ते अशें तो कितें सांगता तेजेर खंय तेजें लक्ष ना अरे तुझे 5 लाख कार्यकर्त्याचेर तुझे जर लक्ष ना तू गोंयांनी कितें सांबाळटा कितें करता तू तेच्या परस एक काम कर बाबा तू देव तू चीफ मिनिस्टर म्हणून देव सकल देव आणि तू काम कर तू सांगता चीफ मिनिस्टरान म्हटले की आमचे पुलीस सगळे काम करता शुअर आहा तू पुलीस तुका जाय तशें पब्लिकाक जाय तशें पुलीस काम करतले काय तुझे 24 वरां तांकां अशें करनाका तशें करनाका हे करनाका तेणें करनाका कोणें मारलो कोणें हे केलो हे सगळे करून तू मरे सगळे ते हालयता मरे पुलिसांक बेश्टो सांगता पुलीस आपले काम करतले म्हणून खातें आहा तुजे कडेन तुका जाय तशें तश्यो फायली हालता आणि तू सांगता पुलीस आपले काम व्यवस्थित करतले म्हणून तशें जाल्यार तो सतर्कार गळफास लावन मेलो दुबो आहा लोकांक की ताका कोणें मारलो पुलीस स्टेशनार सगळो स्टेटमेंट बिटमेंट घेवन वयता तो आणि मागीर कसो मरता तो कित्याक लागून मरता तो चौकशी कर तेची चौकशी करा तो कुसून मेळ्ळो म्हणून सांग हा तेजी बॉडीची सारकी तपासणी जाल्या लोक उलयतात की ताका मारलो आसतलो म्हणून कित्याक ताका ऑलरेडी धमकी दिल्ली खंय ताका ऑलरेडी धमकी दिली तो आपल्या बायलेचे भांगर भिंगर सगळे विकून जर लोकांचे पयशे दिता जाल्यार ताका असले कितें हे असलेले कोणाचे नाव तेणे सांगलेले पुलीस स्टेशनार माड्डोळा पुलीस स्टेशनार कोणाचे नाव सांगलेले म्हणून तेजो इतलो अन्याय जालो आणि आमचे चीफ मिनिस्टर सांगता हे करतलो आणि ते करतलो प्रॉपर्टी विकतलो तांकां लोकांक आपूण दितलो भितलो म्हणून सांगता प्रॉपर्टी तेज्या बायलेची जावं तेजी जावं कोण कोणाची आसा तुमच्या PNचेर सुद्धा जाय ते तुमचो कोण तरी आसा त्यांची हे जायत आसा आणि आसा ते भानगड आसा केन्ना ह्या 10 वर्सांक तुम्ही पळय नाटक ते बसपाक लागून चीफ मिनिस्टरच्या खुर्चीवर बसपाक लागून तुम्ही पळय नाटक केला हे सगळे तुमचेच सगळे दिश्टी पडटा तुमकांच सगळे आसा म्हाका सांग आता आमचो विश्वजीत राणे जो वाळपयचो मिनिस्टर आमदारूय आसा मिनिस्टरूय आसा तो आपल्या लोकांक फ्री जॉब दिता म्हणून जाय ते लोक बोवाळ मारताले सगळे जॉब तेकाच का म्हणून त्याने आपल्या लोकांक तरी जॉब दिले तुमचे मिनिस्टर आता काल आमचो कोण तो कायदो मंत्री असं तो सांगता आपण 1,200 लोकांक जॉब दिले केन्ना दिले तुवें कशे दिले तुवें बी फ्री दिले आसतले आमचो मिलिंद एक्स MLA तुका सांगता आमच्या सड्या वयलो तेणे लोकांक तो जेन्ना इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटात आसलेले म्हाका मुद्दम तेजो उल्लेख करीन दिसता तो इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे हे आसलेले तेणे फ्री लोकांक थंयसरले जॉब दिला पण तुमची आता पळय ही नाटकां चल्ल्या ही तुमची नाटकां पळय चल्ल्या हे लोक जॉब न्हू हेजे 2 महिन्याचे लोक सस्पेंड जाल्या हेजे ह्या पेद्रूचे 2 लोक सस्पेंड जाल्या आणि ते बी पुलीस स्टेशनार पुलिसान काम करतात पळय ते सस्पेंड जाल्या बेश्टे न्हू बेश्टे सस्पेंड जावंक ना लोकांचे जॉब घेता म्हणून 3 महिने एकटो कोण कामाक लागलेलो हेज्या वांगडा भोंवता म्हणूनच न्हू हेज्या वांगडा भोंवता म्हणूनच तेंच्यांनी लोकांचे पयशे कलेक्शन केले न्ही हे तुमचेच लोक न्ही हा मागीर कशें तुम्ही म्हणटा ते आता आमच्या पार्टीना ना म्हणजे कितें तुम्ही लोकांच्या पार्टीचे लोक तुमच्या पार्टीन वता ते तुमच्या पार्टीचे जायना हा अशे खुबशे प्रश्न आसा
तुम्ही वॉशिंग मशिनान घालता तांकां क्लियर करता आणि ह्या लोकांक खरें म्हणून जाल्यार तुमी न्ही तुमची मेन पळय ह्या रॅकेटा वांगडा जॉबाचे स्कॅम जी मेन सूत्रधार आसा पळय हंटरवाली आणि आमी म्हणटा तिका ती मॅडम म्हणून ती मॅडमीक लिपोवपाक आतां हें सगळें नाटक चल्लां. हें नाटक चल्लां ती कोणा मिनिस्टराचीच बायल तिका लिपोवपाक लागून इतलें नाजाल्यार हांकां इतले गट्स कशे येयले ते म्हाका सांग. आमी इतल्या लोकां वांगडा भोंवता आमकां येना मरे हिम्मत ना मरे आमकां पेट्रोलाक सुद्दां पयशे मागतना आमकां अशें दिसता तिका दिवंक पावतले का ना. आनी हेंच्यांनी इतले जॉबां तुमी दवरली ह्या लोकांक कसो इन्फॉर्मेशन मेळ्ळो कशें मेळ्ळें आनी कशें ह्या लोकांनी फसयत गेले. टिचर म्हण नाका इंजिनियर म्हण नाका सगळे वाटेन सगळ्या लोकांनी तुमी पेरून दवरले मरे आनी आमचे न्हू म्हणून हात वयर काडटा. लज दिसना हे पळय पेद्रू आनी आपूण पेद्रू आपल्या वांगडा तेजे कांयच संबंद ना परत पेद्रू अशें म्हणटलो. आगे म्हजे माय पेद्रू आतां पडलो भायर. आतां तुमी सांगा खरें म्हणत जाल्यार कितें ते आसा पळय ते तुमी आतां म्हणटा तेजे हे लागीं करतलो ते लागीं करतलो तेंची प्रॉपर्टी काडटलो लोकांची दितलो म्हणून दितले तुमी का तुमी ते इन्क्वायरी बी चल्ल्या ती सगळी धापून दवरपाक 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात अशें करपाचें आहा तुमी. 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात अशें बी करपाचें आसा जाल्यार लोकांक सांगा. हे तुमी खंय तरी कितें तरी व्हडलो भुतानी लिपोवपाक तांकां सगळें हें करपाक लोकांचें लक्ष सगळें त्या भुतानीचे हेचेर लागला म्हणून तुमी हे डायवर्ट करपाक एकट्याक कचऱ्याक धरतात तुमी कचऱ्याक. आनी येदेशे हेका आमी पयले फावटी सांगलेले की हो चेसाचो पेदो पळय आसा ही पुजा प्रिया ही आतां ही सुती बिती सगळें पळय आहा हे पेदे कोठ्यांनी पयसो घाल्लेलो कोठ्यांनी जॉबाच्या नांवान. बरें हे गोंयकार म्हणून फुडें चल्ल्या भायल्या लोकांचे कितें भायल्या लोकांक हांगा पयशे घेतले ते कितें आनी तुमी गोंयच्या लोकांचे पयशे घेतले तांकां जॉब दिवंक ना तुमी आनी भायल्या लोकांक तुमी सगळ्यांक भरले तितून. आमकां असो एक न्यूज आसा म्हापशा एक मामलेदार आसा खंय तो 15 वर्साची इतची सर्टिफिकेट दिता खंय कोणाकूय तो वर्सभर रावन 2 वर्सां राव तो दिता खंय सर्टिफिकेट आनी मागीर आनी ती रेजिडेंट सर्टिफिकेट फुडली कारवाई करता तुमी आनी तुमी हात वयर काडटा हय. हेजे तेजे नांव घेवं नाका खरें म्हणटा जाल्यार आमकां अजुनूय आमी सांगता लोक आमकां कमेंट्स घालता कोण आसा ती कितें आसा ती लोक कमेंट्स घालतात मागीर कितें लोकांक मध्ये चर्चा आसा ती हेडमास्तर आता म्हणजे आम्ही म्हणूया स्कॅमाची हेडमास्तर पळय आसा ती हंटरवाली म्हणटा तिका मागीर ती मॅडम पळय आसा तिका लोपोवपाक हे सगळे भायर काडटा लोकांची दिशाभूल करता हे सरकार दिशाभूल करता तसो आमचो चीफ मिनिस्टर दिशाभूल करता. पळयना तुमी ओल्ड गोवा सुद्धा 95% जाले म्हणटा ते फादर सगळे काम करता आणि वो आपलेच हात मारता आणि आमचेर FIR करता असली वोटिंगपणां चल्ल्या हेजी. हे सगळे पुलीस पळय आसा ते हेजेच बांद्या पुलीस कशे दाखोवचे ना कोणाक इन्फॉर्मेशन दिवचे ना कित्याक तांकां तशी ऑर्डर आसतली शेवटी ते कितें आसा अशें तेंचे हात बांधलेले आहा तांकां जाय तीच फायल वयर काडटले आनी सारको इन्फॉर्मेशन घेवचे ना लोकांनी तरी सादूर जावपाचे आनी आवाज पळय आसा ज्यांच्यांनी पयशे घेतल्या तेंच्यांनी वचोन आनी आत्महत्या बित्या करूं नाका त्या सतर्कारा भशेन आत्महत्या करूं नाका कोणी धमकी दिता म्हणून सरळ व्हिडिओ करात आणि व्हायरल करा कोणाची नावं आसा पळय ती तरूच खरें म्हणून जाल्यार आमकां हे सगळ्यांक हे करपाक उघड करपाक आमकां सोंपें वयतलें. सीएम काल एक स्टेटमेंट दिला की तो कोणी असो ताका आमी तोडचे ना करून तरी तुमकां डावट हा. ऑफकोर्स कोण आहा ती मॅडम लोक जे बॉम्ब मारता तेचे म्हापशान उलयता पणजे उलयता साखळे उलयता जळामळा लोक उलयता कोणी मॅडम कित्याक धरूंक ना हे बारीक इतले लोक आज तुम्ही 5 का 6 तो सांगता 16 का 17 लोकांक धरले इतले तुमच्या तू क्रायमाचो हो खातें तुजे कडेन आसा आजपर्यंत तुका कशें कळ्ळें तुज्या असेंब्लीन ती कशी भोंवतात बिंदास हेज्या तेज्या कॅबिनान ती कशी भोंवतात आमकां तुजें अपॉइंटमेंट घेवचें पडटा आनी अपॉइंटमेंट घेवन सुद्दां तूं आमकां दिना आमी एक लेटर दिवपाक वयता जाल्यार सुद्दां थंय एंट्री कर आनी वच म्हणटात आमकां अपॉइंटमेंट दिना आनी ही तुज्या कॅबिनान कशें म्हणजे मेन सूत्रधार तुमच्याच कडेन आसा आनी तुमचीच कोणाची तरी ती खास बायल आसा म्हणून तुम्ही लिपोंक सोदता आनी आपले तुम्ही फाटल्या पोना कोम्यांक घालून दवरता हय पण लोक कोम्याक आड्डो मारपाचे लोक मारत आहा लोक सांगीत आसा. आणि सीएम स्टेटमेंट केल्लो की आमी आमच्या सरकारान केन्नाच आमी कोणाकडल्यान पयशे तेंकां गव्हर्मेंट जॉब लावंक ना म्हणून केन्नाच जॉब लावंक ना हय जाल्यार ही कुत्री कशी भायर सरली
ह्यो कशो भायर सरल्यो, ह्यो कोण म्हणून, ही माझी सोयरी, माझ्या पाठीची, ही माझ्या एनजीओचे मेंबर, कोण ही जावंक ना मरे. हांव चीफ मिनिस्टर एकूच सांगता, तुजो पळय स्टेटमेंट आसा बरी गजाल, तू म्हणटा तुज्या पाठीचे कोण न्हू, मागीर ही कोण, या पेद्रूची कोण ही, पेद्रू कित्याक गेलो बर्थडे केक कापू, ओ मायचो पेद्रू ओ कित्याक घेवन गेलो, तुझे कोण न्हू जाल्यार कशे कोट्यांनी पैसे लुटले, कशे पैसे लोकांचे लुटले सांग म्हाका. आमचे न्हू तुमचे न्हू म्हणून, आणि तो MP आमचो सावयकर सांगता ते पयलीं आमचे असलेले, आता ते आमचे कोण न्हू असलेले मरे. मनोहर पर्रीकरा म्हणून फाटल्यान फोटो आसा, असलेलो त्या पार्टीचेच असलेले, तुमच्या पार्टीचे म्हणूनच तर ते लुटले. हेच जर काँग्रेसींनी जावं दुसऱ्या, म्हाका पार्टीचें नांव घेवपाचें ना, दुसऱ्या पार्टीचे असलेल्या तुम्ही उदो करतले असते मरे, उदो करतले असते. हे जर आम्ही एनजीओन कोणाकडे जर हे केले, तुम्ही उदो करताले. तुमची तू थोडी एनजीओ म्हणून नाचतात पळय, ती लोकां कडसून पैसे घेतात, त्यांना तू पळयना, तू आमचे तू FIR करता, असले तुझे कारस्तात. पण मॅडम सीएम काल सांगला की गव्हर्नमेंट जॉब पैसे देऊन घेवपाक जायना, तरी तुमकां डावट. तशाला एक म्हाका सांग, आता त्यांच्यानी म्युन्सिपाल्टीन लोकांक घेवपाक जाय, इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान लोकांक घेवपाक जाय, सरकारी खात्यान प्रत्येकाकडे पयरांनी एका पेपरान दिले कितले तरी हजारांनी जॉब यांच्यानी कॉलेप्स केल्ले आसा. कित्याक कॉलेप्स केले, आमच्या वास्कोच्या म्युन्सिपाल्टीन सुद्धा सगळे जॉबा इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक, मामलेदार डिपार्टमेंटाक तुम्ही टेम्पररी घेतल्या मरे ते 10 हजारांक. हे थंयसर गरज आसा म्हणून तुम्ही 10 हजारांक ते लोक घेतल्या न्हू, लोकांक फोटोवपाक, आणि त्यांना टेम्पररी घेतल्या, त्यांना केन्नाय भायर मारूंक जाता. अरे ते PWDच्या खात्यान कितली वर्सां जाले तो ढवळीकर असताना त्याने थंयसर लोकांक घेतलेल्या, अजून त्यांना फिक्स करिना. इथे पारा टीचर आसा, तेंच्यांनी येदो व्हडलें ट्रेनिंग केला तेंच्यांनी, त्यांना काय जॉबाक घेवपाक तुका जायना. मागीर ते कित्याक ऍक्टिव्हिटी ते कित्याक केल्या तुम्ही थंयसर ट्रेनिंग दिवपाचें, कित्याक केल्या. बेस्ट ऑफ फोटिंग जितलो आसा, आमचे चीफ मिनिस्टर इतलो फोटिंग आणि कोण ना. खरें म्हणून जाल्यार न्हू, आता आमचो गव्हर्नमेंट हो आसा पळय, गव्हर्नर आहा पळय, ताका हांव लेटर बरयता, लेटर बरोवन कळयता की ह्या असल्या फोटिंगाक जाता तितलो बेगीन देवय म्हणून, आणि तुज्या हातीन घे सगळें म्हणून. कित्याक हे स्कॅम थांबलेले ना, हे आज आणि कालचे न्हू, हे 10 वर्साचे रॅकेट. लोकांक दाखयता इलेक्शनाक फक्त जॉब आहा म्हणून, खंय जॉब खाली आसा तशें ह्या लोकांनी लोकांक सांगलेले आसा, आणि तशें लोकांक घातलेले बी आसा, हे लोकांनी ना न्हू घातलेली बी आसा, पण खुबशा लोकांचे यांच्यांनी खाल्लेले आसा. घातलेले खंयचे आहा, महाराष्ट्राची, कर्नाटकाचे, UPचे, बिहारचे लोकांक आमच्या डिपार्टमेंटांनी घातलेले आसा, जाणा जाय. सीएम सांगले की रिफंड करतलो म्हणून ताका प्रॉफिट सील करून. वटींग रे तो कितें करतलो, ताका आतां इतले दीस जाले, हांव विचारता ताका कोण ही म्हणजे मॅडम ही कोण आसा तिचो सोद घे म्हणून. तो एकूय दीस त्या मॅडमीचो लागून स्टेटमेंट उलयना मरे. कित्याक तारा उलयता ते मॅडम कोण ती आपल्याक खबर ना, आणि कितें ना तिका कोण ती आपूण सोदतलो म्हणून. लोक अक्षरशः सांगता मरे साखळेची मॅडम म्हणून. कोण ही साखळेची मॅडम आमकां खबर आहा, पण आमी सांगना, तू सोद. डिपार्टमेंट तुझ्याकडे आहा, पुलीस डिपार्टमेंट तुझ्याकडे आसा, आणि तुझे पुलीस एकान एक शब्द तुका कळयता, बारीक कंप्लेंट तुका लोक दिता, खंय मोर्चा काडपाचें कितें आसा तुका तो इन्फॉर्मेशन मेळटा, आणि हे मेळना. मॅडम इतले अरेस्ट जाला तरी मॅडम कित्याक अरेस्ट जायना, तुमकां खबर जातली बाबा. मिनिस्टराची बायल ती, मिनिस्टरची बायल ती. मिनिस्टरची बायल ती, हांव सांगता मिनिस्टरची बायल. चल हांवें हो आरोप केला म्हणून, पण वेळ येत न्हू हांव सरळ नाव सांगतलें. वेळ अजून गेल्लो ना, जाता तितले बेगीन जे चल्ला त्या लोकांचे पैसे बिशे सगळे दियात, सगळे कितें आसा ते, आणि लोकांक फ्री जॉब करपाचे सगळे पळय तुम्ही नाटक करतात ते सगळे हे करा. एक तुमकां सांगता न्हू, विश्वजीत राणे पळय आसा, तेणे पळय खंय आतां दिल्या, वाळपयचेच लोक दिसता मरे जळामळा, आणि ते लोक बिंदास सांगता आमी 1 रुपया घेवंक ना. हांव वाळपयचे होंडाचो तरी तालुक्यातले हांव भोंवता थंयसर, सांगतात ते आमकां. तुमच्या साखळेन वचत जाल्यार अशें कोण सांगिना हो जागो तेणे खाल्ला, इतले पैसे घेतले, आणि त्या मिनिस्टरच्या बायलेन खंय कोणाक 5,000 का 10,000 कमी पडलेले, बाकीचे तितले पैसे जितले असले असे तोंडार मारले खंय, ते 5,000 घेवन येऊ म्हणून भिकेक येयला, हांगा भीक घालूंक येयला अशें सुद्धा म्हटलेले आसा खंय ते बायलेन. उगडास दवरा, इतले लोक जेन्ना उलयतात, आमकां जेन्ना इन्फॉर्मेशन दिता, तुमकां कोणूच दिना. मागीर तूं तें खातें सोड मरे, पुलीस खातें सोड तें खातें, तांकां करून आपल्या मर्जीन काम. आसा तुका हिम्मत जाल्यार पुलिसांक आपल्या मर्जीन काम करून मागीर पळय कितें जाता तें.
मॅडम तुम्ही तक्रार केली तुमच्या आदले आमदाराचे तेणी फ्री जॉब लायले म्हणून हय. ऍक्च्युअली फ्री जॉब लावपाक जाय काय मेरिटान मेळपाक जाय मेरिटानूय मेळपाक जाय आणि फ्री जॉबूय मेळपाक जाय. मेरिटान आसपाक जाय चड गरजेचें. कित्याक कोणाचेर अन्याय जावपाक जाय. पण एक आमदार आपल्या बाजून आतां आमचो वास्कोचो एक्स MLA मिलिंद नायक तेणे कितल्या लोकांक इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट असले तेणे लायले. तेणे आपल्या हितून लायल्या. तडफडकरान पळय लोकांक घरां बिरां बांदून दिली सभापती लोकांक आनी यांच्या एकटे कोणाक यांच्यानी हेल्प केले म्हणून कितें पेपराचेर येता. रमेश आमचो सभापती आसा पळय तेणे सुद्धा लोकांक घरा बिरा बांधून दिली म्हणून आसा. त्यांचे एक तरी 10 रुपया कोणाक मोडले म्हणून त्यांचे येता इतले मिनिस्टर आसात हे आसा येता. मेरिटर मेळपाची जॉब मेरिट मेळपाक जाय Main आणि merit. फ्री मेळपाक जाय. विदाउट मनी मेळपाक जाय. थँक्यू